We are very shocked that Sant Andre MLA's boat, named as Sao Paulo, was caught by Sindhudurg Fisheries Department. And this boat was using LED light, which was banned by the state government as well as by the central government. आता आमचो सांत आंद्रेचो MLA जो फ्रांसीस सिल्वेरा माझो गुड फ्रेंड, माझो इश्ट, पूण हांव शॉकार जालोलो आसा की आयज MLA आसूनय हो कायदो जो आसा पाळना. आनी होच सांत आंद्रे MLA आमचो बारीक फिशरमॅनाचो सांत आंद्रेचो वॉयस आसा. आनी होच मनीस आयज LED यूज करून नुस्तें काबार करता. आनी हो जो आसा हो जातीचो फिशरमॅन, हेका खबर आसा की LED लायट यूज करून कितली डॅमेज जाता ती आमची मरीन रिसोर्साक. आनी तेकाच खबर आसा की आयज कितले बोटकार आयज धंदो काबार जालोलो आसा हे लायटीक लागून. आनी गोंयचे उदकान एक नुस्तें म्हणून आयज ना. आनी ह्याच कारणा खातीर आयज गोंयच्या लोकांक म्हारग नुस्तें घेवचें पडटा, कित्याक आयज नुस्तें ना म्हणून आमचे गोंयच्या उदकान. सो हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटीज, स्पेशली द फिशरीज डिपार्टमेंट, LED लायट जे पळय गियर जे आसा हितून भरपूर नुस्तें काबार जालेलें आसा. आमी 2016 गव्हर्मेंटाक विचारता की एक्शन घेवचें, पूण एक्शन घेवपाक जायना आमच्या गोंयच्या सरकाराक. तशेंच लास्ट म्हयन्याक बुल ट्रॉलिंगाची बोट धरली कर्नाटकाची, पूण फिशरीज डिपार्टमेंटान कांय एक्शन घेवना. पूण आयज सिंधुदूर्ग फिशरीज डिपार्टमेंट आसा एक्शन घेता आमचे लोकल फिशरमॅन ची बोटाचेर. पूण हे लॉस गोंयच्या सरकाराक. आनी आमी गोंयच्या सरकाराक मागता की ताबडतोब जे आसा जे पळय इलिगल गियर्स जे यूज करता ते ताबडतोब बंद करचे, ना जाल्यार आमचे गोंयचे लोकांक नुस्तें मेळचें ना. आनी फकत फॉर्मलीन आनी फ्रोझन फीश हे फ्युचराक आमच्या गोंयच्या लोकांक मेळटलें.